जे मायनिंग डिस्ट्रक्शन केल्ले गोंया तातले थोडे गोंया राखून उरलेले आता उरला ते डिस्ट्रक्शन हे रियल एस्टेट वाले आणि हे आमचे जे आसा डेव्हलपर बिल्डर हे करपाक उठल्यात. म्हाका दिसता गोंया चडशे उरचे ना आता अशें हे हातून वयता पळय त्या प्रमाणे. दुसरे आमचे आसा ते कसिनोज. हे कसिनोज जे आयिल्ले आसा आनी जे वाडत वयतात ते कसिनोज हे आमचे पळय इथोज आसा गोंयचे इथोज आसा ते चेंज करता आणि morality is going down and down. Besides the other issues like congestion, traffic problem which is being brought by these casinos. पळोवंक गेल्यार आता हे जे आसा गव्हर्नमेंट जो आसा ते ऑपोजिशन आणि ruling they are working in tandem and that is why the destruction is getting accelerated and that is a very big concern for us. कित्याक जेन्ना ऑपोजिशन स्ट्रॉंग असता तेन्ना गव्हर्नमेंटाक कंट्रोलान दवरूंक येता पूण हे आता खुबशे आनी चडशे ऑपोजिशनाचे आसा ते बी ते गव्हर्नमेंटा कडेन मेळूनच करता. यू कॅन सी ऑन द फील्ड वॉट इज हॅपनिंग. देर इज नॉट मच वॉट एव्हर इज हॅपनिंग इन द असेंब्ली इज मोस्टली रेटॉरिक्स, ऑल रेटॉरिक्स. आणि ऑन फील्ड पळोवंक गेल्यार ते सगळे मेळून असता अशें म्हाका दिसता. आणि इतलीच म्हजी 4 उतरां हांव उलयतां आणि ह्या कारणा खातीर आमी जस्टीस रिबेलोचे मुवमेंटचे इनफ इज इनफ. कित्याक डिस्ट्रक्शन जे जाता ते खुबशे डिस्ट्रक्शन जाता कितेंच ते फुडले पिळगेक उरोवचे दिसना म्हणून आमी हो आमकां योग होप वी सी अ लॉट ऑफ होप इन जस्टीस रिबेलो अँड द मुवमेंट अँड वी मस्ट आमी ते एकट्या कडेन सोडूंक जायना. लोकांनी सगळ्यांनी लार्ज नंबर वी हॅव टू कम टुगेदर and support Justice Ribello. Only if we come together and support him, we will be able to make an impact. Thank you. माझे नाव गणपत सिद्धे. नदी फ्रान्स पंचायतीन रावता आणि BMC बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीचो चेअरमॅन जावन आसा. त्याच्या पयलीं हांव सेक्रेटरी आसलो. जेन्ना हांव सर्विसीन आसलो तेन्ना सुद्दां बायोडायव्हर्सिटीचें हांव काम करतालो एज ए सेक्रेटरी. तेन्नाच्यान पर्यावरणाशी आमचो खूब जवळचो संबंद आसा. आणि जेन्ना रिजनल प्लॅन जातालो पयले फावट आणि सगळ्या गांवांक जेन्ना तेतून सामील करून घेतलेले पंचायतीन आणि पंचायत लेवलाचेर तेन्ना तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो कमिटी काडलेल्यो रिजनल प्लॅनाक स्टडी करपाक. आणि त्यावेळी त्या कमिटीचो हांव मेंबर आसलो. तेन्ना आमी पळयलें की आमी प्रत्येक सर्वे नंबर भोवन आमच्या गांवांतलो आमी रिजनल प्लॅन कसो आसचो आमच्या गांवा खातीर हेजे आमी दिल्ले. आणि तेन्ना थोडे बिल्डर आमकां एप्रोच जाताले की बा आमचे हितून घालूं नाका, सेटलमेंटान घालूं नाका, हितून घालूं नाका. आणि तेन्ना ते आमकां सांगताले जरी तुमी घातले तरी आमकां व्हडलो फरक पडना कारण हे कशें मागीर चेंज करून घेवपाचें आमकां खबर आहा. तेन्ना आमकां तें पटूंक नासलें. पूण आतां जर ते पळयत जाल्यार तेन्ना ते जे सांगताले तितून तथ्य आसलें ते खरें आसा अशें आज आमकां दिसून येता. इनफ इज इनफ हो मुवमेंट न्यायमूर्ती फर्दिन रेबेलोन जो चालू केला तेका आज व्हडल्या जजांनी सुद्दां सपोर्ट केला. म्हणून आमकां सुद्दां दिसलें एक रिटायर आमी गव्हर्नमेंट सर्वंट आमकां सुद्दां दिसलें की आमी सुद्दां खंय तरी फुडें चलून आज लोकां मुखार थोड्यो गोश्टी जश्यो आतां बालवेतून मागलोशी मांडच्यो म्हणून आयज आमी ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हजर रावल्या. आयज आमी पळयता की आमी ज्या सिस्टमीन काम केलें जेन्ना आमी सरकारी नोकर आसले ज्या सिस्टमीन आमी काम केलें ती सिस्टम आज काबार जाता. सिस्टम म्हणटा एक यंत्रणा आसा. आणि ही सरकारी जेन्ना आमी सेवक म्हणटा सरकारी नोकर जेन्ना म्हणटा तेन्ना आमी जनतेचे सेवक ही भावना आमच्या मनान आसप ही फार महत्वाची गजाल आसा. जेन्ना आमी राज्याच्या उदरगती खातीर आमी काम करप ही एक जनतेची अपेक्षा आसता. आता राज्य म्हटल्यार फक्त राज्यातले लोक न्हय. राज्यान येता पर्यावरण, न्हंय, झाडां, पशु पक्षी हे सगळे ह्या राज्याचे वेगवेगळे घटक आसा. आणि सरकार जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना सरकार
हे दोन स्तराचेर आसता. एक आमी विधिमंडळ म्हणटा की जाका लेजिस्लेचर म्हणटा, आणि दुसरे म्हणजे नोकरशाही, ब्युरोक्रेसी. आणि ह्या दोगांचो समन्वय आसपाक जाय, ताका चेक अँड बॅलन्सीस म्हणटा. म्हणजे ट्रान्सलेशन जर करपाचें जालें नाल्यार नियंत्रण, म्हणजे जे कितें तुम्ही एखादो निर्णय घेता किंवा एखादो कायदो पास करता तेन्ना तेजी सगळ्या तरेन तेजो अभ्यास करप आणि मागीर तो विधिमंडळान वचप, ही खरी म्हणजे कायद्याची प्रक्रिया आसता. आणि आज आमी अशें पळयता की ही प्रक्रिया नष्ट जालेली आसा. आज आमी पळयता की कायदो जेन्ना करता हो कायदो वयल्यान सकयल येता. अशी गव्हर्नमेंटाचे प्रोसेस कसो आसता की सकयल्यान ज्या कायद्याचो संपूर्ण अभ्यास करप किंवा जो निर्णय घेवपाचो आसा त्या निर्णयाचो सगळो अभ्यास करप, वेगवेगळ्या घटकाचेर तेजो कितें परिणाम जातलो, ते आसूं पर्यावरण, ते आसूं न्हंय, ते आसूं लोक, हेजेर त्या निर्णयाचो कितें परिणाम जातलो हेजो सभोवताली विचार करून मागीर ते चालीक लावप, तेच्या नंतर फुडें तो विधिमंडळांत वचप, ही एक प्रक्रिया आसा. पूण आज आमी पळयता की वयल्यान कायदो जाता आनी तो सकयल पावता. आणि हेका लागून आज जे घातक अशा प्रकारचे जे कायदे आमी पळयता 17(2), 39(a) हे जे कायदे येयल्ले आसा हेचे कारण हेच आसा, कारण ते डायरेक्ट वयल्यान येयल्या. तेजी सकयल्यान प्रक्रिया चालूच जावना. ते लादले गेल्या, नोकरशाहीचेरूय लादले गेल्या आणि जनतेचेरूय लादले गेल्या. आणि हेका लागून आज गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन जाल्लें आसा हेजे मोठें हे कारण आसा. आता ह्या नोकरशाहीचो म्हणजे आमचो जेन्ना आमी गव्हर्नमेंट सर्वंट म्हणून आसा तेन्ना आमचो हेतून रोल कितें? कायदो जालो म्हणून बाबा तेंच्यांनी केलो आमी आतां कितें करूंक शकता अशें म्हणून आमी उबे रावंक शकता? ना. अंमलबजावणी तरी आमच्या हातीन आसता. मागीर ही खंय तरी अंमलबजावणी करतना आमी थोडे सुद्दां जरी प्रामाणीक रावले तरी म्हाका दिसता कितल्योश्योच गजाली टाळूंक शकताले. फॉर एक्झाम्पल जर तुमकां दिवपाचें जालें तर आतां जो हडफड्याचो उजो पेटलो बर्ज, आता तेतून सरपंच आणि सेक्रेटरी दोगूय मेळ्ळे. थंय चेक अँड बॅलन्स गेलो, एकतर्फी काम जालें. समजा सेक्रेटरीन तेजेर ऑपोजीट नोट घातलो किंवा सरपंचान जर ऑपोजीट नोट घातलो ही घटना घडची नासली. ह्या दोगांयनी मेळून काम केलें आणि हो आज सगळ्यात व्हडलो धोको निर्माण जाल्लो आसा की चेक अँड बॅलन्सीस हो संपूर्णपणे नष्ट जाल्लो आसा. एकटो जर चुकलो दुसऱ्यान करेक्ट करप. आज दोगूय एका सायडीन रावन सगळ्या गोंयचो सत्यानाश करपाक उठलेले आसा. दुसरे एक्झाम्पल जर दिवपाचे जालें जर 39(a) किंवा 17(2) हेच्या भितर आज ते कॉन्टूर जे आसा, हे दोंगराचो जो चड कितलो, उतार कितलो, हेजे जे मेजरमेंट करता, ह्या मेजरमेंटाचेर समज सकयल्या फायलीर एक रिमार्क जरी मारलो की बाबा हे कॉन्टूर सारखे ना, हे 25% पडटा, असो जरी एक सुद्धा रिमार्क मारलो जाल्यार त्या कन्वर्शनाची फायल थंयच बंद पडटा. पूण आज हे करपाक ते वचना, कारण तांकां स्वताकूच फायदो पळोवपाचो आसता. तेन्ना आज हे चल्लेलें जें आसा हे भयानक चल्लेलें आसा आनी गोंयच्या जनतेक दोनूय सायडीन मार बसता. एका सायडीक नोकरशाय आनी दुसऱ्या सायडीक विधिमंडळ. तेन्ना ह्या दोगांचे कडेन तेंची फायट तांकां दिवची आसा. तिसरे आमचे कडेन आसा फक्त न्याय देवता. ती केन्ना केन्ना आमच्या फाटी शिवर वता, केन्ना केन्ना आमकां सकयल उडयता अशें म्हणचें पडटा. तिजेर सुद्दां कितपत भरोसो दवरपाचो एकदां आमच्या मनात प्रश्न पडटा. तितून कितें हें आसा तें आमी काय एडवोकेट न्हय, पूण जे आमकां सरळ जे कितें दिश्टी पडटा तें आमकां उलोवचें पडटा. तेन्ना आज अशा परिस्थितीन म्हाजी तरी सगळ्या सरकारी नोकर जे आसा, सरकारी जे अधिकारी आसा तांकां एक कळकळीची विनंती आसा. आज तुम्ही उबे रावात, तुमच्या पाठीचो कोणो तायट दवरात. खंय ना खंय तरी हे जे कितें चल्लेलें आसा तेका उपोज करपाचो खंय ना खंय तरी ताकद तुमच्या भितर डेव्हलप करात. कितले दीस तुमी चलयतले अशें? खंय ना खंय तुमचो जो स्पश्ट शब्दांचो कितें विरोध आहा गुळमुळीत करूं नाका. नरोवा कुंजरोवा म्हणून महाभारतान सांगलां तशें नाका. स्पश्ट शब्दान भले बाबा हे जाय काय नाका. पयलीं सरकारी कर्मचारी हे संपार वयताले. आयज आमकां अशें दिसता की ना, संघटनाच ना सरकारी कर्मचाऱ्यांची.
आवाजूच ना. कोणाक इतले एक्सटेन्शनां दिता, कोणाक जाय ते कितें तें करता, कोणाचो आवाज ना. ह्या संघटनेक खंय तरी जाग्यार जावचें पडटलें. ह्यो सगळ्यो संघटना ज्यो आसा त्यो एकठांय जावन आज गोंया खातीर लढपाची गरज निर्माण जाल्ली आसा. आमी कितें करूंक शकता हो शब्द आज भायर काडपाक जाय. खुबशे तुमी करूंक शकता. जे रिटायर आमचे सारखे जे आसा ते ग्रामसभेक वचात, थंय लोकां फुडें प्रश्न मांडात. जे सरकारी कायदे येता तेजी म्हायती आज तुम्ही लोकांक दिवंक शकता. 15 फायनान्स अशा प्रकारचे जे फंड्स येतात त्याचो बरे तरेन युटिलायझेशन करप हे तुम्ही सांगूंक शकता. पण आज खंयचो सरकारी अधिकारी आमकां दिसना ग्रामसभेक जेन्ना आमी वयता तेन्ना. हे ते करूंक शकता पूण ते करना. ह्या तुमच्या प्रेस कॉन्फरन्सा मार्फत आव्हान करता आमच्या सगळ्या सरकारी नोकरांक, जे तुम्ही सरकारी नोकरी सुद्धा आसतना ग्रामसभेक उपस्थित रावंक शकता. आणि जे कितें आसा ते लोकां मुखार हाडात. जे कितें वायट आसा ते लोकां फुड्यान हाडून तांकां एक्सप्लेन करात की ह्या कायद्याचो कसो वायट परिणाम ह्या राज्याचेर जावंक शकता. तेन्ना परत एकदा आमची एक रिवेलन साहेबांचे एक चार्टर दिल्लो आसा, तितून गावाची क्षमता म्हणून आसा, म्हणजे कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ ए विलेज. आता ही कॅरिंग कॅपेसिटी ऑफ ए विलेज जर आमी काडटले जाल्यार आमकां अशा तज्ञांची गरज आसा, जे सरकारी सेवेन ज्यांच्यांनी आपले आयुष्य घातलेलें आसा अशा लोकांची आमकां गरज आसा. तेन्ना तेंच्यांनी थंय वचून जर ती कॅरिंग कॅपेसिटी सुद्धा जर काडली तरी आमकां कितलेच हेल्प जावंक शकता. आज उदकाची पुरवण जाता काय ना आणि हेजेर आमी कितें करूंक शकता हे सरकारी सेवक सांगूंक शकता. जे चार्टर दिलेलो आसा त्या चार्टराचेर कितलेशेच काम करपाची क्षमता आज सरकारी नोकरां भितर आसा. पूण दुर्दैवान म्हाका कितें पडलां जाल्यार म्हाजेर फाल्यां कितें तरी हाडून फार मारतले ह्या भितीन ह्या भयान आज ते फाटीं रावतात. तेन्ना हो तेंचो भंय तेंच्यांनी भायर उडोवचो. कितें जावपाचें आसा हे सदांच जायत आसता. कोण तुमचें वायट करूंक शकना. तुमचें वायट तुमी स्वताच करता. आणि लोकांच्या जनते खातीर आज आमचे जे सैनीक आसा ते जर फाल्यां म्हणीत हांव कित्याक फुडें पडूं, हांव कित्याक गुळयो घेवं तुमच्या खातीर, तर कशें जातलें. कोणी तरी गुळयो घेवचेच पडटा. तेन्ना ह्यो गुळयो घेवपाक फुडें रावात. ते तुमची ड्युटी आसा. तुम्ही पगार घेता जनतेचो. तेन्ना ह्या पगाराचो खंय ना खंय तरी परतफेड तुम्ही करची अशी एक लोकांची अपेक्षा असता. तेन्ना ही अपेक्षा पुरी करपाक ह्या सगळ्या सरकारी नोकरांनी फुडें येवचें. जे काम जे अजून पर्यंत सेवेन आसा तेंच्यांनी फाटल्यान काय आसना उबे रावन आज ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करचो. आणि जे निवृत्त जालेले आसा तेंच्यांनी उघडपणे ह्या चळवळीन भाग घेवन ही जे वायट जे कितें गोंयांत आज चल्लेलें आसा, भ्रष्टाचार मजलेलो आसा किंवा जे आमच्या राज्याचो विध्वंस चल्लेलो आसा, इकॉलॉजी काबार जायत आसा, ह्या सगळ्याचो सांबाळ करपाक ह्या सगळ्या आमकां सगळ्या चळवळींक तेंको दिवचो अशी माझी कळकळीची विनंती आसा. इतलें सांगून 2 शब्द. धन्यवाद. आता आमच्या अल्बिटो बाबान आणि गणपतान तुका ऑलरेडी सांगलेले आसा की हांव जेन्ना ऑल गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज डिपार्टमेंटात जनरल सेक्रेटरी असल्या कारणान हांव सगळी डिपार्टमेंटां भोंवता पब्लीक ग्रिमसी खातीर. सो हांवें नोटीस केलां की जे ऑफिसर्स जे आसता न्ही तांकां खबर आसता की बाबा हे रॉंग आसता म्हणून, पूण ते मिनिस्टराक ते सांगूंक शकना बाबा हे नेगेटीव रिमार्क मार म्हणून. ते भिता एक ती गोष्ट आपल्या खंय ट्रान्सफर करीत काय आनी कितें हॅरेसमेंट करीत काय तेंचे कोण फॅमिली आसा ते काय करीत काय. पूण तेंच्यांनी आतां हांव आतां सिस्टमीन लावन हांव झगडलेलो आसा. हांवें कितकेच करप्शन म्हणटा तें एक्सपोज केल्लें आहा. अशें तुका कितें आतां सध्या जे आहा न्ही जे कोण हॉनेस्ट आहा न्हू तेणे फुडें येवन जे ते डिपार्टमेंट जे करप्शन चल्लां न्हू ते तेच्या खरे फुडें एक्सपोज करपाचें आहा. रिटायर जातकीर आमी करतले म्हणजे पयशे गजाल आसा. तर जे रिटायर्ड जे एम्प्लॉईज आहात जे मे बी ग्रुप सी आसूं नाल्यार गॅजेटेड ऑफिसर आसूं तेंच्यांनी आतां खरें आपले जे नॉलेज वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट काम केल्लें आसा तेजी ती नॉलेज जी आहा ते टेक्निकल लिगल न्ही ती तेंच्यांनी सोसायटी खातीर दिवंक शकता. हितून इनफ मुवमेंटाक सपोर्ट करून आपलो वांटो म्हणजे एक सिंहाचो वांटो असो म्हणटा ते दिवंक शकता. आनी जे आतां आमी पळयलां की गोंयची जी वीज बंद जाल्लो आहा ते सेक्शन 17(2) म्हूण आनी 39A म्हूण मेन डिपार्टमेंट हांगा टार्गेट खंयची आहा टावन प्लॅनिंग आनी डायरेक्टर पंचायत. कित्याक कितें करता पंचायत न्हू आसता ते विदावट करून ते परमिशन दिता. हे स्टडी करना बाबा गांवचो बाबा ते एक्चुअली कसलो मेजर
प्रोजेक्ट येता न्ही तो खरें म्हणल्यार तो ग्रामसभेक अशी घालूंक जाय आनी मागीर तो एप्रूव करता आसता तेका कांयच खबर नासता भायल्या भायर एप्रूव करता. तुमकां आतां खबर आसा आतांचेच आतां युनिटी मॉलाचें तुमकां खबर आसा 44 दीस त्या लोकांनी झगडले ते उपोशण केलें लास्टाक तांकां सक्सेस मेळ्ळें. पूण सांगपाचें म्हणजे कितें ते बायलां जी आसा न्हू अशिक्षीत म्हळ्यार न्हू ती जर करूं शकता न्हू आमी शिकलेले मनीस. सो आमी खरें म्हणल्यार फुडाकार घेवन तांकां गायड करपाचें आहा आनी हे जो मुवमेंट चालू आहा न्हू सगळ्या गोंयभर तो मुवमेंट चालू आहा ताका आमी सगळ्यांनी म्हणल्यार सपोर्ट करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा हे ऑफिसर जे आहा आतां प्रेझेंट काम करता न्हू तेंची चड हे आसा तेंच्यानी चड म्हणजे तेंच्यांनी कितें फायल समज आयली रुलान ना जाल्यार रिमार्क घालून धाडपाक जाय. म्हणजे तो कोण बरोवपाचें की बाबा कोण मिनिस्टर आहा त्याने हें करूं न्ही. हांवें पळयलां न्हू जर तर ऑफिसर जो रिमार्क जर नेगेटिव्ह घाली न्ही तो मिनिस्टर केन्ना सायन मारिना. कित्याक हांवें पर्सनली म्हाजे एक्सपिरियन्स कित्याक हांव काम केलां एज अ जनरल सेक्रेटरी म्हणून. सो ते हांव खूब तेजे सांगता बाबा तुमी एडवर्स रिमार्क मारा थंय तुमकां कितें करतले तुका ट्रान्सफर करतले मरे गोंयच्या भायर का करचे ट्रान्सफर न्हय यू शूड रेडी फॉर दॅट. कित्याक म्हाका सुद्दां ट्रान्सफर केल्लो आसा म्हणून हांव तुका सांगता पूण हांव भिवना हायकोर्टान वचून हांव केस जिखला. तेंच्यानी वेगवेगळे तरेचे प्रेशर हाडले हांव समाजा खातीर बाबा कितें तरी करपाक जाय. मनशान कितें आसा आपले स्वार्थ करूंक जायना. समाज जो आहा न्हू समाजा खातीर कितें तरी करपाक जाय. अशेंच जायत जाल्यार आमचो गोंय आमचें लागतलें. सो हांव मागता ते रिटायर न्हू जे सर्विसेन आहा तेंच्यांनी प्लस आतांचे यूथ आतां हांवें पयल्या मुवमेंटाक हांगा जाल्यार पणजे मिटींग जाली म्हापशे मिटींग जाली थंय यूथ हांगा अल्पसात म्हणटा तो खरें म्हणल्यार न्हू यूथ म्हणटा ते फ्युचर सिटीजन दीस कंट्री म्हणटा. सो ह्या युथा कडेन मागता की तुमी ह्या जो मुवमेंट जो सुरू केल्लो आमचो पद्दत रिबेलान तो आतां 76 ओल्ड आहा ताका कसली गरज आशिल्ली. पूण तेणें पळयलें की गोंयान हो सगळे नास्तूत जाल्ले आहा तर कोणी तरी फुडाकार घेवचो पडटा न्हू. सो तेणें फुडाकार घेतला हांव खरेंच ते देव बरें करूं म्हणटा आनी मागता की आमी सगळे लोक सगळे गांवचे आमचे पर्टिक्युलर विलेज म्हणना सगळे गांवचे आतां प्रत्येक तुमी पयला आसतलें खंयच्यान खंय एज्युकेशन चालू आसता. आतां पळय तुमी राबाक जालें पेडण्या जालें आनी बोमा जालें खंय पूण हे तर हे करताले सगळे तर पळय कितें आसा म्हणून दुनिया झुकती है झुकाना वाला चाहिए. ते आतां आमकां कोणी दाखयलें युनिटी मॉलार त्या लोकांनी दाखोवन दिलें म्हणून हांव सगळ्यांक भिवंक जायना. खंयचो सरकार उडोवपाची ताकद दी म्हणटा न्हू सुप्रीम कोर्ट हांव म्हणटा हो लोक आहा हो कोर्ट न्हू सुप्रीम कोर्ट हे लोक आसा. लोकांनी जर मनार घेत न्हू सरकाराक आमी उडोवंक शकता. सगळ्या कडेन मागता की तुमी हेच्या फुडें 27 जर तुमकां ते गोंय उरलेले राखपाक जाय तर सगळ्यांनी ते इनाफ सपोर्ट करचो पडटलो आनी आमचे गोंय जे आहा ते राखचे पडटले. इतकें सांगा म्हाजे शब्द आटोपता. देव बरें करूं. तुम्ही म्हटलं आता ऑपरेशन इज वीक ऑपरेशन इज हँड इन ग्लाव्स. सो तिथून आता ऑपरेशन 4 ऑपरेशन पार्टी आहात 2 नॅशनल पार्टी आणि 2 रिजनल पार्टी. सो ह्या 4 पार्टी हँड इन ग्लाव्स विथ रुलिंग पार्टी. हांव कितें म्हणटालो दे आर वर्किंग इन टेंडम. दे आर वर्किंग इन टेंडम म्हणजे कितें दे आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन द वेलफेअर ऑफ द सिटीजन. दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन देअर ओन वेलफेअर. That is what I am saying. I will not single out any party or any individual, but it is very evident. दिसती पडटा आमकां ग्राउंड रियलिटी आसा त्यो. असेंब्लीन एक उलयता आनी फिल्डात दुसरेंच करता. So that is what I am trying to say. What is the role of the opposition? They have to actually fight for the welfare of the state and see that nothing wrong is happening. ते ओपोजिशन करिना जाल्यार कोणे करपाचें घरा कडेन बसल्यार हेंच्यांनी करपाक जायना न्ही. आमी तुमकां वोट मारून हाडले तुमी कितें करता तुमचो फायदो पळयता. तेका लागून लोकांनी आतां जागे जावपाची गरज आसा. सगळ्यांनी जागे जावपाक जाय. हेंचेर अवलंबून रावूंक जायना. दिश्टी पडटा आमकां कितें चल्लां तें. थँक्यू. सर